नमस्कार, पळोवया प्राइम खबरो। सडा उपबंधखणीतलो एक्सपोजे उक्ताडार हाडून 48 वरां उपरांत व्हिडिओ काडपी कैद्यार जेल अधिकारीन दाखल केली कागाळ। मात बंधखणीत सोरो ड्रग्स कशे पावले ते अजून स्पष्ट जावंक ना। सरकारान मायनिंग लिजाचे रिन्युअलांतल्यान जोडले 137 कोटी 49 लाख रुपया। 9 मायनिंग कंपन्यांनी स्टॅम्प ड्युटी भरली, 4 जाणांनी भरली ना। बसींनी बायलांच्या सिटांचेर दादले बसप चालूच। बायलांनी उठल्यार उठपाची ना तयारी, परती उतरां। 8 मार्चाक बायलांचो दीस, पळयात प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट। भाजपा म्हणयारो दोतोर विल्फ्रेड मिस्किताचो नरेंद्र मोदीक प्रधानमंत्री पदाचो दावेदार म्हणून जाहीर तेको। मिस्कित म्हणटा मोदी पात्र फुडारी, राष्ट्रवादीचोय मेळूं येतात तेको। आणि मनोहर पर्रीकाराचे सरकार पहिल्या वर्सा सगळेच कडेन सामके फेल। राष्ट्रवादीची टीका, पक्ष म्हणटा भ्रष्टाचार बंद जावंक ना, माध्यमाचो प्रश्न सुटू ना। खबर विस्तारान। सडा उपबंधखणीचे प्रकरणात आनीक एक मोडन आयलां। बंधखणीचो पालवी जेलर भानुदास पेडणेकारान व्हिडिओ काडपी कैद्यां आड कागाळ केल्या। भानुदास पेडणेकारान आनी बंधखणीतलो आनीक एक कर्मचारी फट्टे हांणी फोन दिल्ल्याचें कैद्यान मान्य केलां अशें आयजी प्रिझन्स दामोदर शंकेन सांगलें। हो व्हिडिओ उक्ताडार हाडपी कैद्याच्या फाटल्यान बंधखणीतले अधिकारी कित्याक पडल्यात असो प्रस्न उपरासता। ह्या बंधखणीत कैद्यांक ड्रग्स, सोरो, व्यसनाच्यो गजाली मेळटात हाचो व्हिडिओ प्रुडंटान उक्ताडार हाडिल्लो। सडा उपबंधखणीची जेल अधिकारिणीन दुसऱ्या दिसा तपासणी केली। बंधखणीचो पालवी जेलर भानुदास पेडणेकारान व्हिडिओ काडपी कैद्या आड मुरगांव पुलीस स्टेशनान कागाळ केल्या। ह्या कैद्यान बंधखणीत कशे तरेन सोरो, तंबाखू, सिगरेट आनी हेर बेकायदेशीर गजाली कश्यो मेळटात हाचो व्हिडिओ केल्लो। भानुदास पेडणेकाराची कागाळ आपणे आयजी प्रिझन्स दामोदर शंके आनी हेर कर्मचाऱ्यां वांगडा मेळून जेलींतल्या सेलाची तपासणी केली। आमी एक मोबायल फोन आनी चार्जर विनेश फळदेसाया कडल्यान जप्त केलो। आमी ताका तपासलो तेन्ना ताचे कडल्यान 200 रुपया मेळ्ळे। विनेशाक विचारले तेन्ना तो मोबायल आनी चार्जर ताचो आशिल्ल्याचे ताणें मान्य केले आनी सिम कार्ड नश्ट केल्ल्याचे ताणें सांगलें। ताच्या आड चवकशी जावपाक जाय। प्रुडंटाच्या रिपोर्टरान आयजी प्रिझन्स दामोदर शंकेक संपर्क साधलो तेन्ना ताणें अशें सांगलें, जेलीन धुमाकूळ घालपी विनेश फळदेसायाची आमी चवकशी केली। पालवी अधीक्षक भानुदास पेडणेकारान ताका मोबायल दिल्ल्याचें ताणें सांगलें। जेलींतलो कर्मचारी फट्टे हो ताका मजत करतालो अशेंय ताणें सांगलें। पूण मुरगांव पुलीस स्टेशनांतलीं सुत्रां वेगळेंच सांगतात। ह्या सारकेली कागाळ नोंद करूंक मेळना। हो गुन्यांव जेलींतल्या खुबशा कैद्यांनी केल्ल्याचें पुलिसांचें म्हणणें आसा। बंधखणीत सोरो, ड्रग्स कशे पावले हाची चवकशी जेलींतल्या अधिकारिणीन करूंक जाय। ही कागाळ नोंद करच्या पयलीं पुलीस वरिश्ठ अधिकाऱ्यांचें मत घेतल्याचें सुत्रां सांगतात। आता मोठे प्रश्न उरतात ते अशे, फक्त विनेश फळदेसायाची चवकशी कित्याक जाली? मुरगांव पुलीस स्टेशनार केल्ल्या कागाळीन ड्रग्स, सोरो घेवपी हेर कैद्यांचो संदर्भ कित्याक ना? जेलीन ड्रग्स आनी हेर बेकायदेशीर गजाली कश्यो पावल्यो हाची चवकशी जेल अधिकारिणी कित्याक करना? फक्त व्हिडिओ काडपी कैद्याकच जेल अधिकारिणी टार्गेट करता काय कितें? सुरेंद्र मडकेकार, प्रुडंटा खातीर। सरकारान मायनिंग लिजाचे रिन्युअलांतल्यान आज मेरेन 137 कोटी 49 लाख जोडल्यात। बिरेस्तारा लीज रिन्युअलाची स्टॅम्प ड्युटी भरपाक निमाणो दीस आशिल्लो। 9 मायनिंग कंपन्यांनी स्टॅम्प ड्युटी भरल्या, जाल्यार 4 जाणांनी भरूं ना। ड्युटी भरप सध्या जमना म्हूण सेजानूय सध्या लीज रिन्यू करून घेतिल्लें ना। लीज रिन्युअलांतल्यान 161 कोटी जोडटले म्हूण खण खात्यान अदमास घाल्लो। मायनिंग लिजाचे नूतनीकरण करपा खातीर फी भरपाचो बिरेस्तार हो निमणो दीस आसलो। 9 कंपन्यांनी वट्ट 137.49 कोटीची स्टॅम्प ड्युटी भरली। सेजा गोवा, VM सालगांवकर ह्या कंपन्या सयत 5 मायनिंग कंपन्यांनी स्टॅम्प ड्युटी भरूंक ना।
स्टॅम्प ड्युटी भरपाक कंपनीकडे पैसे ना अशें सेजागोवाचें म्हणणें आसा। लिजाची मुजत वाडोवपा खातीर स्टॅम्प ड्युटी भरची अश्यो नोटीसो खण खात्यान ह्या लीजवाल्यांक धाडिल्ल्यो। स्टॅम्प ड्युटीक लागून सरकारी तिजोरेन 161 कोटीची भर पडटली असो सरकाराचो अदमास आसलो। ह्या लिजांची मुजत 2007 सोंपिल्ली। आतां 20 वर्सां खातीर लीजची मुजत वाडयतले। मनोहर पर्रीकार सरकारान फाटल्या वर्सा स्टॅम्प ड्युटी कायद्यान दुरुस्ती करून 20 वर्सांची स्टॅम्प ड्युटी एकदम भरप बंधनकारक केल्ले। त्या खातीर सरकाराक ही येणावळ मेळटा। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी। सरकारान बसींनी बायलां खातीर सीट राखून दवरले। तांचेर दादले बसल्यार पॅसेंजर आनी कंडक्टर दोगांकूय तालाव दिवपाची वेवस्था केल्या। मात अजुनूय ह्या सिटांचेर बायलो सोडून दादलेच बशिल्ले दिसतात। इतली सिटांची लोकांक संवय जाल्या। लेडीज ओन्ली म्हूण दिसता आसुनूय जाणून बुजून दादले ह्या सिटांचेर बसतात। तांकां उठपाक लायले जाल्यार उठपाची तांचे मनाची तयारी दिसना। 8 मार्चाक बायलांचो दीस। पळयात स्नेहा सबनीसाचो खासा रिपोर्ट। 8 मार्चाक विमेन्स डे सेलिब्रेट करतात। बायलां खातीर सीट आरक्षीत दवरूंक जाय अशें म्हणटात। प्रायवेट बसींनी तशेंच कदंबा बसींनी लेडीजां खातीर सीट राखीव आसा, पूण ह्या खुबशा फावटी ह्या सिटांचेर दादले बसलेले दिसता। आज आमी हेच तुमच्या मुखार हाडटले एक बारीकशें स्टिंग ऑपरेशन करून। ह्या स्टिंग ऑपरेशना खातीर हांवें कांय स्टुडंट्साची हेल्प घेतल्या। स्टुडंट्स, आर यू रेडी? येस। तर करया हे बारीकशें स्टिंग ऑपरेशन। पणजे बस स्टँडार म्हापश्यां, मडगांवां, फोंड्या वचपी बसींनी वचून प्रुडंटाचे टिमीन स्वता परिस्थिती पळयली। हो रिपोर्ट करतना आमच्या टिमी बरोबर कांय उमेदी विद्यार्थी आशिल्ले। मडगांव वतले हे कदंबात परिस्थिती पळयात। बसींत सिटां रिकामी, मात इतले आसूनय एकलो बायलांच्या सिटार बसला। फरक इतलोच, उठपाक सांगतकच तो मोन्यांनी उठलो। मेर्शेच्या बसींतूय परिस्थिती कितें वेगळी ना। लेडीज सीट लेडीज ओनली। जरा उठो उठो उठो, लेडीज सीट है। ताळगांव वतले बसीत पळयात, बस पुराय रिकामी, पूण दादल्यांक बायलांच्या सिटांचेर बसपाची इतली संवय जाल्या की लेडीज ओन्ली म्हूण पळयना। तरी बायलां आपल्या रिजर्व सिटाचेर बसपाक लागल्यात। कांय बसींनी हें चित्र दिसलें। तीच एक बायलांच्या नजरेन बरी गजाल आनी जागृताय। वुमन्स डे निमतान आमी हें स्टिंग ऑपरेशन केलें। आयज आमी पळयलें चलयांक बसींनी कशे त्रास जातात ते। चलयांक खातीर सीट रिजर्व केल्ले आसा, मात थंय दादले बसलेले आसतात। तांकां उठूंक लायले, कांय जाण उठतात, पूण कांय जाण शापोतां सांगतात। हें आमकां आयज कळून आयलें। कांय बसींनी आमी पळयलें की बस पुराय खाली आसा, पूण दादले वचून लेडीज सिटाचेरूच बसतात। तांकां आतां खबर ना काय वाचूंक येना हें देव जाणा। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस आनी हांव स्नेहा सबनीस कांय कॉलेजीच्या विद्यार्थ्यां वांगडा। घेऊ एक वेवसायीक विसव।